ओवर लास्ट 3 months आमकां दिसता की BJPन आपली जी डिफीट आसा ती ऑलरेडी एक्सेप्ट केल्ली आसा. दे हॅव कन्सिडर्ड दॅट डिफीट. पयलो तेणी स्टार्ट केलो. सपोज ते आयज सांगता की 26 सीटां जिखतले, 24 सीटां जिखतले. सपोज BJP जिखपाक शकताले जाल्यार जेका करप्ट माविन गुदिनो करप्ट म्हणलेलो आनी पांडुरंग मडकयकर जेचेर करप्शनाचे चार्ज BJPन घातलेल्यो, अशे मनशांक BJPक घेवपाची पाळी येता आशिल्ली काय. सो ते एक इंडिकेशन दिता की BJP इज रियलायज्ड दॅट दे आर लुजींग. सो त्या खातीर एक डेस्परेट अटेम्प्ट तेणी स्टार्ट केले 3 म्हयन्यां पयलीं की हे जे 2 आमदार आशिल्ले तांकां भितर घेतले. तेजे नंतर त्यांचे 2 प्रामाणीक आमदार जे आशिल्ले, जे लॉयली तेंचे बरोबर आशिल्ले, तांकां तेणी तिकेट डिनाय केली. ओके, तेंचे लॉयलिस्टांक तिकेट डिनाय करपाची पाळी कितें आयली जेन्ना ते रियलायज जाले की आमी हरतात, परत ते विनिबिलिटी कडेन वचपाक लागले. थर्ड, जे करप्ट म्हणून पेंट केल्ले तांकां परत तेणी तिकेट दिली. BJPन तांकां तिकेट दिली आनी आपल्या लिस्टान तेंची नांवां घातली, माविन गुदिन खासकर आनी पांडुरंग मडकयकर. सो परत हें दाखोवन दिता की हे सारके डेस्परेट जाल्यात पावर रिटेन करपाक. लोक तांकां भायर घालपाक सोदतात, ते रियलायज जाल्यात आनी ते डेस्परेट अटेम्प्ट करतात पावर भितर घालपाक. हे करता आसतना BJPन एक्सेप्ट केला की त्यांचो चीफ मिनिस्टर फेल जाला. खंयचेय इलेक्शन वयता आसतना जो मुख्यमंत्री आसता तो मुख्यमंत्री बेसिकली एक प्रॉमिनंट फेस आसता कॅम्पेनाचो. आयज तेणी ताका सायडलायन केला. सो तेंची जी कलेक्टिव्ह फेलियर आशिल्ली ती पार्सेकराक ते स्केपगोट करपाक सोदतात. म्हणजे पार्सेकराक ते बळी दिवपाक सोदतात हांगा की जी BJPची एक्चुअली इट्स अ कलेक्टिव्ह फेलियर. कित्याक शेनवार आयतार म्हणटा तो पर्रीकर येतालो तेन्ना फायली क्लियर जाताल्यो. सो पर्रीकर तेंची जी फेल जाल्यात तितून पर्रीकर आपूण नाशिल्लो आनी फक्त पार्सेकरूच करतालो अशें एक दाखोवपाचो प्रयत्न BJPच्या गेले कांय दिसांक सुरू जाल्ले आसा. आनी आउटगोईंग जो CM आसा, अजुनूय जो चीफ मिनिस्टर आसा, त्या चीफ मिनिस्टराक सारको डावयलो वयता कंप्लिटली. ओके, सो ते परत एक प्रयत्न करतात की ते हरतात. म्हणजे हे सगळे सायन्स दाखयता की BJP हॅज कन्सिडर्ड द डिफीट.